आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. कोंकणी भाशा मंडळ आपणालो वर्धापन दीस 30 सप्टेंबराक मनयतले. ह्या दबाज्यांत कोंकणी भाशा मंडळाचे वेगवेगळे पुरस्कार भेटयतले. त्या भायर विद्यार्थ्यांक इनामां भेटयतले. सगळे म्हणून 10 पुरस्कार आमचे आसात. त्याच बरोबर जे 10वेक 12वेक BA आनी MA जे चडांत चड गुण मेळयतात ते भुरग्यांक सगळ्यांचो तांकांय बी आमी इनामां भेटयतात. ह्या वर्साक कोंकणी भाशा मंडळाचो सगळ्यांत म्हत्वाचो सेवा पुरस्कार दत्ता श्री नायक हांकां फावो जाला. चिखले बोगमाळो लायन्स क्लबान शेनवारा दोळे तपासप शिबीर घडोवन हाडिल्ले. ह्या वाठारांतल्या जायत्या लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. दाबोळेचे आमदार माविन गुदिनोन ह्या शिबिराचें उक्तावण केलें. If you cannot see anything, you will not know exactly what everything is. And we keep doing projects like this, Lions Club Chikalindo. They have thought it fit to have a free eye camp wherein poor and deserving people from these areas will be catered to in terms of a thorough checkup. वीज खात्याचे कर्मचारी वेळार कार्यालयात येतात काय ना हे तपासपा खातीर वीज खात्यान 2 इंजिनियरांची नेमणूक केल्या. वास्को खात्याक ह्या पंगडान भेट दिवन पळोवणी केली तेन्ना सगळे कामगार वेळार आशिल्ले. आमकां आमचे चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्यान अपॉइंट केला. ते अटेंडन्स चेक करपाक सगळ्यांचो. आमचे ऑल ओव्हर गोवा ऑफिस जे आसा ते वचून सगळे स्टाफान टायमार येवपाक येता काय ना पळोवपा खातीर आमकां अपॉइंट केला. आपल्या कार्यालयातले सगळे कर्मचारी सदांच वेळार येतात अशें गोपीनाथ पिल्ले म्हणटा. I myself checking the attendance every day, and I am seeing that my staff is attending the office punctually. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. श्रीलंकेत जाल्ली स्के कराटे सर्त गोंयच्या चले आनी चलयांनी गाजयली. टीम इंडियान हे सर्तीत 28 पदकां घेवन जैत जोडलें. 8 दीस सर्तीत वांटेकार जाल्ले. भारताच्या पंगडात 8 गोंयकार आशिल्ले, तातूंत 6 चले आनी 2 चलयो. 8 जाणांनी पदकां हाडलीं. स्पे मार्शल आर्ट चॅम्पियनशीप आशिल्ली टिकाडवा श्रीलंका. ओवरऑल आमी चॅम्पियन जाले. टीम इंडिया चॅम्पियन जाले विथ 28 मेडल्स आमकां मेळ्ळी. प्लस चॅम्पियन ट्रॉफी आमी खेळ्ळी. दुसरें म्हणल्यार 8 कंट्रीज हॅव पार्टिसिपेटेड. तातूंत इंडिया, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, सिरिया, जॉर्डन, इराक आनी इराण ह्यो कंट्री आशिल्ल्यो. आनी आमकां जो ही स्पे मार्शल आर्ट आमची इंडियेची आर्ट आसून सुद्दां भायर ती भरपूर डेवलप जाता. आनी आमकां टफ कॉम्पिटिशन एक भुरग्याक 4-4, 5-5 राउंड खेळची पडटा. व्हेरी गूड. गव्हर्मेंटान कितें सपोर्ट बी केला तुमकां? सद्याक आमी प्रोबेशन पिरियडाचेर आसात. सो गव्हर्मेंट ह्या वर्सा आमचे लास्ट फ्रॉम नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स दे हॅव प्रॉमिसस ते आमकां स्पॉन्सर करतले म्हणून. आतां सगळ्या भुरग्यांच्या पेरंट्सांनी सगळे एक्सपेन्सीस कितें आसा केला. Hello. Yeah. How many boys and girls from Goa participated? Total six boys in junior and 2 girls in junior and 1 international. Sorry. Total 8 junior. 8 of them have got the gold. सगळ्याक सध्या केरळ संगम आनी ओणमाचे दीस. ओणमाचे भौशीक कार्यावळींतल्यान आपल्यो संस्कृती, सामाजीक चाली-रिती आनी जेवणा-खाणांचें खाशेलेपण लोकांमेरेन पावोवचें म्हणून केरळी समाजाचो यत्न. केरळी कलाकार मोठे उमेदीन ओणमाच्या कार्यावळींनी वांटेकार जावन आपली कला दाखयतात. मडगांव आनी परवरी अश्योच कार्यावळी जाल्यो. दिनेश करपे आनी दत्तराज नायकान हाडिल्ली ही ओणमाची कांय खिणचित्रां.
इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.